मिनिस्टराक मेळ्ळा तुमी कितें विशय आशिल्लो? The main issue all of the last 35 years. हे आमचे रिवर माउथ रिवर साला कडेन एक ट्रेनिंग वॉल आहा तें ताजो पयलो टेंडर जाल्लो काम स्टार्ट जाल्लें पूण ते मागीर कोण एनजीटीन गेलें आनी काम बंद जालें. एनजीटीन आतां ऑर्डर दिलो ते एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवच्यान काम स्टार्ट करतलें पूण अजून पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्स जालो ना ते स्टार्ट जाल्लो आनी प्रोसेस सामको स्लो आहा. ताका लागून आयज आमी मिनिस्टराक मेळ्ळे आमचे वेंजी बाबी आहलो मागीर आमचे बोटकार आहले. सो आतां मिनिस्टराक एश्युरन्स दिलो हो प्रोसेस आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स करपाक जावपाक बेगीन करपाचें आनी फ्रायडे हांगकडे मेळ्ळे आनी हो काम बेगीन घेवपाचें तें एक एश्युरन्स दिलो आमकां. कॉलिंग एटेन्शन घायल्लें तें कॉलिंग एटेन्शन आमगे येल ना नुस्त्यार म्हणटा तो ब्रेक वॉटर आमगे क्रूज आनी तेगे सगळे फिशरमॅन आहाय ते दे हॅव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट दीस फॉर द लास्ट होल 1 year. सो ते कॉलिंग एटेन्शन येना म्हणून तांकां थोडे जाणां यो म्हणले आनी मिनिस्टराक मेळ्ळे. मिनिस्टरान फ्रायडे परत फायल घेवन बसत म्हणून सांगलां एनवायरमेंटल क्लियरन्स जी आहा तेजे ते खूंय पावलां कितें करपा जाय फॉलोअप तें सांगलां. आनी आफ्टर दॅट probably after the 1st or 2nd of April, maybe before Easter or after Easter, minister and department सगळ्या थिंग व्हरून एक इव्हॅल्युएट करपाक. The whole idea is in this financial budget, if we can get this breakwater work started. कित्याक थिंग बोटकारांक भरपूर त्रास जाताय. हे आतां 30 वर्स जालें म्हणटाय ते 35 years जाली तांकां त्रास जाताय. एंडेंजर टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रॉब्लम आहा थिंगा एनवायरमेंटल डिझास्टर जायता इरोजन जावन बोट कितल्यो अश्यो दोयऱ्यांत राफ दोयऱ्यांत वचोन थिंग बोट कितल्यो फोडल्याय बोट बुडल्याय ते बोट बुडटा तेन्ना मानाय कितली मेळ्ळ्याय. सो देर हॅज बीन कॅटस्ट्रॉफी ओवर दॅट. सो सोल्युशन हॅज टू बी डन इन दीस फायनान्शियल बजेट. वी वील ऑल्सो गो टू CM अगेन. होल आयडिया इज टू फॉलो अप विथ द EC क्लियरन्स आनी टू गेट द कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड एंड स्टार्ट द वर्क. हेर कितें आहा तितलेय तार्यार घालया बट द थिंग इज लेट्स स्टार्ट दीस वर्क सो दॅट बिफोर द नेक्स्ट मनसून ब्रेक वॉटर रेडी जावपाक. बिफोर नेक्स्ट मनसून 2024 मनसून जावचे पयले हे ब्रेक वॉटर तयार जावपाक जाय. सो 1 year पयलीं आतां हे एग्रेसिवली वी आर गोइंग टू फॉलो एंड गोइंग टू पूट ऑल एफर्ट. मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला की पयशांची कमी ना पयशांचो अप्रुवला इश्यू ना. सो ओनली द इश्यू इज अबाउट दीस टेक्निकल प्रॉब्लम विच इज इसी आनी वी वील आय थिंक रिझॉल्व. आता 30 years जाले प्रॉब्लेम आसा. कितें प्रॉब्लेम कितें तुमच्या पोस्ट एअरपोर्टाचे प्रोत आहा ओके आनी मागीर वचून मोठे हातरां पडाय तुमगे 2 फूट म्हणले फातरां लेमन म्हणले कितले लोकांक मेले पडटा कितें डिमांड कितें तुमच्या आमकां ते बांदून घेवपाचें आगे ओके आता 30 वर्सां जाली चालू. 35 जाली कांय केलें ना कांय केलें आनी कितें आमचो खूब आमचो MLA आहलो वेल्ली स्पेशलिस्ट मिनिस्टर आहलो तेणें तांकां विजीट पासून केलो ना तेगे टर्माक. सो तेणें एक्चुअली तेच्यान जाता तेन्ना पासून आमचो तो इंट्रस्ट गेलो ना इतले वर्स पासून. कित्याक केल्लो आतां तो जाण आसतलो तो कित्याक येयलो ना ते इतले वर्सां इश्यू तो. आमच्या बोटकार कितले पाट तेजे बरें पयस जाता कितले पाट मिटींग जाल्या तो आजून ते जाल्लो. जायत पाड गेले आमी जाता म्हळ्यार जाल्लो न्ही तेकूच जाल्यार ह्या आता तुम्ही ताका सपोर्ट करता आता तुम्ही आता फुल सपोर्ट दिता. फूल सपोर्ट आहा बांदपाक फूल सपोर्ट आहा तुमकां. लास्ट 8 वर्स जावपा जालें हो इश्यू आमी घेयत आहाय. प्लस आमचो तेच्या पयलो MLA आहलो बेंजामीन सिल्वा तो खूब ते प्रॉब्लेम ताणे पासून तेन्ना पासून जालो ना ते जोकी जोकी आहले मा आहलो फिशरीज सगळे तेच बिजनसान आहलो मनीस.